राज्यात दर एका घरात कौशल्ययुक्त तरणाटे तयार करपाचे आसात. केंद्र सरकारा राज्य सरकारानय ही मोख धरल्या. फुडाराक 15,000 तरणाट्यांक संद दितले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी सांगलां. ताळगांवच्या कम्युनिटी सभाघरांत कौशल्य दिसा निमतान एप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग कार्यावळ जाली. तशेंच गोंयभर विविध भागांनी ही कार्यावळ जाली. राज्यभर 10 वेगवेगळ्या सुवातांचेर कौशल्य दिसा निमतान एप्रेंटिसशिपांत भाग घेतिल्ल्या 9,000 तरणाट्यांक कंत्राटाची पत्रां वांटलीं. एप्रेंटिसशीप येवजणे मार्फत 10,000 युवकांक जोडटले. फुडें नव्या तरणाट्यांनी पोर्टलावेल्यान आपली नोंदणी करची म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां. तरणाट्यांनी कौशल्य शिक्षण घेतल्यार तांकां बेगीन काम मेळटलें. ताका लागून एप्रेंटिसशीप येवजण सुरू केल्या. सरकारी तशेंच खासगी कंपन्यांनी ह्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दितले. प्रशिक्षण पुराय जातकर तांकां खासगी कंपन्यांनी कायम करूंक शकतात. तशेंच सरकारी नोकरी मेळयतना ह्या अणभवाचोय तांकां वापर जातलो म्हूण मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंय सरकारान कौशल्य विकासाक चालना दितना 9,000 तरणाट्यांक स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 अंतर्गत एप्रेंटिसशीप म्हण नियुक्ती पत्र दिल्ले खातीर गोंय सरकार आनी मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी कौतुक केलां. आत्मनिर्भर भारताचे दिकेन पावल पडटात म्हूणय प्रधानमंत्र्यान म्हळां. राज्यांतल्या ITIंनी अपग्रेड करपाक गोंय सरकार आनी टाटा ग्रुप मेळून 230 कोटी रुपया खर्च करपाचे आसात. ह्या एप्रेंटिसशिपची 15,000 तरणाट्यांक जातलो फायदो. शेनवारा 9,000 तरणाट्यांक पत्रां दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.